हाय अलर्टाचेर आसा की बांगलादेशी सध्या खंय तरी येवपाची शक्यता आसा. तुम्ही एज अ कोंकण रेल्वे पुलीस स्टेशन कितें हें केलां? Yes, I'm Police Inspector Vikram Naik, Konkan Railway Police Station. I have taken the charge yesterday, on 25th of these police stations. आमच्या respected DGP sir Alok Kumar, respected SP sir Sri Shekhar Prabhudesai and our DYSPs यांच्या मार्गदर्शनाखाली जे अंडर द इन्स्ट्रक्शन्स अँड द सुपरविजन ऑफ देम आम्ही रेल्वे पोलीस कोंकण रेल्वे पोलीस आम्ही टू डिटेक्ट द इलिगल बांगलादेशी नॅशनल एंटर इन टू द गोवा स्टेट आम्ही हो ड्रायव्ह चालू केल्लो आसा. आम्ही थिवीम मारगांव करमळी पेरनेम वेर्ना सरावली माजोड्डा अशा ह्या एरियांनी आमच्या मोस्ट आम्ही फोकस केला. थिवीम मारगांव करमळी सगळीकडे आम्ही सफिशियंट स्टाफ हेडेड बाय द PSIs कॉन्स्टेबल्स हेड कॉन्स्टेबल्स लेडी कॉन्स्टेबल्स आम्ही सगळे स्टाफ राउंड द क्लॉक ड्युटीर घातलेले आसा. मॉर्निंग इवनिंग अँड नाईट अँड थरोली जे ट्रेन ज्यो येतात दिल्लीच्यान येतात बिहारच्यान येतात उत्तर प्रदेशाच्यान येतात ज्यो मुंबईच्यान येतात दिल्लीच्यान येतात हांच्यो जे पॅसेंजर येतात ते पॅसेंजर आम्ही थरोली चेक करतात. कितले ट्रेनी अशी दिसाक येता? दिसा इट इज अ चार्ट जे आमकां डेली चार्ट जे शेड्यूल जे आसता ट्रेनीचो त्या शेड्युला प्रमाणे आमी तो चार्ट आमी घेतात आनी त्याच्या प्रमाणे आमी तो चार्टा प्रमाणे आमी स्टाफ डिप्लॉय करतात आनी स्टाफाक सगळे कडेन आमी डायरेक्शन दिल्लें आसा की तेंचे जे पॅसेंजर जे देंवतात तेंचे सगळे लगेज तेंचे आधार कार्ड तेंचे जे डॉक्युमेंट्स तेंचे नॅशनॅलिटी जे तेंचे कडेन जे वॅलीड डॉक्युमेंट्स आसा ते चॅक करपाचे आनी जर ते इलिगल तेंचे डॉक्युमेंट जर ते सारखे ना जाल्यार ते अगर जर ते बांगलादेशी जाल्यार एज पर द फॉरेनर एक्ट तेंचेर आमचे एक्शन घेवपाचे आमी प्रोसिजर ऑलरेडी इनिशिएट केल्लो आसा. थोडे लोक जेन्ना येतात करतात तांकां आमी डिटेन करतात जे तेंचे कडेन जेंचे कडेन जे डॉक्युमेंट ना तांकां आमी पुलीस स्टेशनार हाडटा. तेंचे ते खंयसून येयल्ले आसात तेंचे एंटीसिडेंट कितें तेंचे पुलीस स्टेशनाचेर आमी तांकां लेटर करून तेंचे व्हेरीफाय करतात आनी तो पर्यंत आमी तांकां डिटेन करून आमी तेंचे व्हेरिफिकेशन चालू करतात.